नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. दाबोळेच्या केशव स्मृती हायस्कुलाच्या प्रिंसिपलाक स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशनाचे वर्कशॉप म्हारग पडलें. भुरग्यांक मशिदीत व्हरून इस्लामीक विधी करूंक लायले. चलयांक हिजाब घालूंक लायली. पालकांचो दावो. वर्कशॉप दवरपी संघटना PFIची हस्तक म्हूण बोवाळ. विश्व हिंदू परिशद म्हणटा हो स्कूल जिहाद. प्रिंसिपल शंकर गांवकार सस्पेंड. मॅनेजमेंट चूक मागता. पूण ज्या मस्जिदीन घेवन गेला खंयच्या लेटराच्या डायरेक्शनान तर स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया हे ऑर्गनायझेशन एफिलिएटेड टू PFI जेका सरकारान आनी केंद्र सरकारान बॅन हाडिल्ले आसा. हे जे ऑर्गनायझेशन जे टेररिस्ट एक्टिविटीजाक सपोर्ट करता अशा एक्टिविटीजाक सपोर्ट करणारे हे स्टुडंट इस्लामीक ऑर्गनायझेशनान स्टुडंटांक व्हरून कितें पाठ पडोवंक शकता हे तुमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. कॉन्स्पिरसी थियरी एक तरेचे सॉफ्ट जिहाद इंटरनॅशनल स्कूलच्या माध्यमांतल्यान निर्माण करून तांकां इस्लामाकडे आकर्षित करपाचे तेंचे षडयंत्र आमी सरळ म्हणटा आनी आमी हेचं खंडन करता. दिस इज सम सॉर्ट ऑफ एजेंडा दे आर सेटिंग इन देअर मायंड भुरग्यांच्या वतून हे गोष्ट जावंक जायना आनी खंय घडचें न्ही गोंयभर म्हणून आज आमी चेडवां जेन्ना 4 जाणां भितर पावली तांकां हिजाब घालपाक लायले. त्या चेडवांनी खंय हिजाब घालपाक मनाई केल्ली. आमी घालना म्हणून सांगलें पण ते सांगलें तुमकां हांगा रावच्या हिजाब घालचें पडटलें. हिजाब करतात तितून त्यांचे 8 जण मौलाना असलेले. त्यांच्यानी PPT प्रेझेंटेशन दिलं थंयसर. PPT प्रेझेंटेशन त्यांनी इस्लामा बद्दल सांगपाक लागले. अल्लाह अकबरचं मिनींग कितें, मक्का कितें, मदिना कितें, आमी नमाज कितें पडटा. तितून त्यांच्यानी एक असो स्टेटमेंट केलो की तुमी जे पुसता पळय न्ही ते फातराच्या देवाक आनी आमी पुसता पळय दिसना पूण आमचो हात वाचपाचेर आहा. तशेंच ताचेर पुलीस डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी जावची आनी ताका पुलीस डिपार्टमेंट आपल्या ताब्यात घेवचें. कारण हे टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन आसा आनी टेररिस्ट ऑर्गनायझेशनान भुरग्यांक तो घेवन वचप आनी त्या मस्जिदीन काही भुरग्यांनी ज्या एका मौलाना ज्या पद्दतीन भुरग्यांचे पाठ शिकोवपाचे धर्माचो भेदभाव करपाचो जो प्रयत्न केला, धार्मीक भावना दुखयल्ली आहा त्या आदाराचेर आनी एंटी नॅशनल एक्टिविटीच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीकूय आनी प्रिंसिपलाक दोगांकूय अटक करपाची गरज आसा. हांवें सगळ्यात पयलीं एपोलॉजी मागल्या सगळ्यां कडेन. एक मिस्टेक जाली आमची, इट्स टोटली मिस्टेक. आनी हे सगळे लक्षांत घेवन हांवें आमच्या प्रिंसिपलाक सस्पेन्शन ऑर्डर दिली आसा. गोंय विद्यापीठांत प्रोफेसराक धमकी दिवपी विद्यार्थ्याचेर कारवाय करी मेरेन स्टुडंट युनियनाचे वेंचणुकेंत सहकार्य करच्यांना विद्यापीठाच्या शिक्षकांचें आंदोलन. शेनवारा वेंचणुकेचे अर्ज छानने वेळार खंय एका सराचेर थुकपाचोय प्रकार घडलो. NSUI म्हणटा दादागिरी करपी स्टुडंट ABVPचे action and solution is found on that, and we are satisfied as a group. We should not go ahead with cooperating with this election because life of a teacher, life of our staff, non-teaching staff is at stake, and we don't want to risk for such type of nonsensical behavior. And we are not against university, we are not against anybody, but we are against this tendency of such type of behavior. That thing has happened on Saturday. Immediately there should have been an action. There were police here. Lot of these incidents have happened in front of the police. ताचे नाव आमी घातलं न्ही, शिशीर परब. He is a student. अशें आमी आयकलां. I had seen something like this. चुकलो तो ताजे. म्हणजे In front of me. So that was one thing which was not good. Not expected of any student. Another things are there. Another time he came and threatened me in my room while my officers were with me. And then he blocked me here from entering my car when I was called by the vice chancellor. NSUI म्हणटा ABVP विद्यापीठात दादागिरी करतात. एक ABVP कार्यकर्ता हांगा येता आनी धमकयता. कोणाक धमकयता? DSW चे डायरेक्टराक धमकयता, भुरग्यांक धमकयता, दांडो घेवन भोंवता. सो ही जी आयडियोलॉजी आहा धमकोवपाची, ही जी आयडियोलॉजी आहा हेट्रेडाची, दिस इज इन द DNA ऑफ ABVP. दिस इज इन द DNA ऑफ RSS. बाणस्तारी एक्सिडेंटाच्या केशींत राजकीय प्रेशर ना, कोणाचेच कॉल येवंक ना. आयले ते निपक्ष तपास करचो म्हूण. केशीचो तपास योग्य दिशेन चल्ला. DGP जसपाल सिंग हेड ऑन. गोंयांत गंभीर गुन्यांवाचो आंकडो खंय पोरूं परस 36% देंवला. थळाव्याच्या तेंक्या शिवाय ड्रग्सांचे वेव्हार जावंकूच शकना. हो सिक्रेट ट्रेड. तातूंत विदेशी, भायले आनी गोंयकार सगळेच खंय घुसपल्यात. Heinous crimes that are happening of late. Are you worried? Because many citizens are raising questions as whether we have changed as a society, we have changed as a state. You have served this state in different capacities over different decades. Do you think we are changing? Do you think the number of heinous crimes is going up? And what are the reasons behind it?
there has been no substantial increase in the heinous crime, because recently 6 murders happened, so people got an impression as if there has been an increase in the heinous crime. So overall the heinous crime is down by 36% overall if we compare to the last year. But what is your experience? Whether more Goans are getting involved in serious crimes? It might be narcotics trade, it might be thefts and robberies. Do you think the number of Goans getting involved in such kind of crimes is increasing, or the balance is still tilted towards the migrants? So far as drug trade is concerned, because without the support of local help, drug trade cannot be carried out. So therefore you have to have certain kind of local support, backbone network, to execute the drug trade. Sometimes you have to find customers, because this is a very secret kind of trade. Why? Because the punishment is very stringent, NDPS Act is very stringent. So therefore you have to have some kind of local logistical support. So therefore in a drug trade, that is why we say that our data supports that locals are also involved, outsiders are also involved, and foreigners are also Foreigners involved. are also Yes. involved. So let's come to the most infamous case of the Banastari accident. The conduct of the police come into question during the investigation. You yourself have issued some very stringent, strict orders of internal departmental probe. Are you happy with the way the investigation went in the initial stage, and do you think it is on the right track now? Law is nothing but a general conduct which we have to apply to various kinds of situations. So there is a kind of perception in the But are mind. you disappointed with the way initial probe was carried out? No, initial probe was going on in the right track. A lot of political furor about this case, and the allegation on the department is it has moved into a political direction due to political pressure. How do you respond to that? No, it is absolutely false, and there is not even an iota of truth in this. I for one, I never received any call. If at all I received, it was only to ensure that fair and professional investigation is carried out. गोंयच्या सगळ्या पंचायतींनी 2 ऑक्टोबराक ग्रामसभेत शेतकी धोरणाचेर चर्चा. धोरणा विशीं सुचोवण्यो घेतले म्हूण शेतकी मंत्री रवी सांगता. बरोबरी शेतकी पॉलिसीचेर समितीची बसका जाली. विधानसभा अधिवेशनात विजयान पॉलिसीचो इशू काडिल्लो, ताका बसकेक आपयलो. विजय म्हणटा लोकसभा वेंचणुकेक लागून खंय सगळें फास्ट ट्रॅकार. लोकांक मेळपाचें जावं सरपंचाक मेळपाचें हें सगळें वेगवेगळे तरेचे आमी हांगसर हें केल्लें आसा. आनीक त्या प्रमाणे आमी आतां एक सब कमिटी केल्ली आसा. आग्राची टेनन्सी एक्ट जो आसा तेजें इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जावचें, ताका लागून आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाकय आपोवपाचें केल्लें आसा. आनी त्या वेळार तें ठरतलें त्या शेतकऱ्यांक विश्वासान घेवन ही पॉलिसी करपाची केल्ली आसा. लोकसभा इलेक्शन खातीर तुमी बेगीन ना तशें ना. हे आग्रांत तशें उरतलें. तर आमी सगळीं तरी इलेक्शनां, पंचायत इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन, पार्लमेंट हें तर पळोवपाक गेल्यार ही पॉलिसी जावपाना. शेतकऱ्याक अजून टायटल मेळूना. आज खूब चड करून म्हज्या मतदारसंघात अश्यो केसी आहा की टॅनंट कसेलतेची जमीन 18K लागल्या, पूण टॅनंट जो रोयता ताजें नांव थंय नाच, नांव दुसऱ्याचेंच आहा. कशें तरी करून लोकसभा इलेक्शना पयलीं आमी पॉलिसी करतले. आमी इलेक्शन आनी पॉलिसी लिंक करनाका. डोंट लिंक इट टू पॉलिटिक्स. अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलता जाल्यार सरकाराची तशी एक्शन जाय. चवथ तेकली तरी लोकांक समाज कल्याण स्किमीचे पयशे पडना. सरकाराचे मंत्री खंय महाकाल आनी बाकीच्या भोंवड्यांनी पेटल्यात. लोकांक विसरले म्हणून विजयान फोग काडलो. DSS स्किमीच्या पयशां खातीर गोवा फॉरवर्ड समाज कल्याण खात्याक घेराव घालपाच्या तयारेंत. गोंयच्या सरकाराक चवथ आसा काय ना ती खबर आहा काय म्हाका प्रश्न पडला. गोंयच्या सरकाराचे मंत्री ह्या दिसांनी महाकाल, उज्जैन हांगा थंय भोंवतात. आनीक पार्लमेंटाचें सेशन लायलां चवथीच्या टायमार.
हे एक सर्वसामान्य हिंदू म्हणून आमकां एक कितें नविदाद हे बोवाळान गोंयची BJP विसरली की बारीक गरीब लोक जांकां आमी प्रॉमीस कितें केलां ते चवथी मेरेन मेळटलें ते लोक आसात आनी तांकां पार्लमेंट ना, तांकां चवथ आहा. हांव सरकारा कडेन मागतां की तुमकां पार्लमेंट आसत, तुमकां वन नेशन वन इलेक्शन आसत, तुमकां इंडियाचें भारत करपाक आसत, तुमकां युनिफॉर्म सिवील कोड करपाचो आसत, तुमकां खूब तुमचो एजेंडा आसत. पूण सर्वसामान्य मनशाक ताजें जिवीत आसा आनी सर्वसामान्य मनशाचें जर तुमी चिंततात, तूं जर म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचो तूं सरकार म्हण, जाल्यार अंत्योदय तत्वान मानून दाखय की हे बारीक मनशांक जे कितें बेनिफिट्स येवपाचे आशिल्ले वा तांकां जी प्रॉमीस केल्ली ती तांकां मेळूंक जाय. गांवडोंगरे करव्यां सेल्फ एक्सिडेंट. काणकोणा चावडेवेलो न्यू वाडो भाटपाड्यावेलो पुंडलीक काकडे हो 19 वर्सांचो भुरगो आगताक गेलो. राती तो इश्टाक पावोवंक म्हूण गांवडोंगरे गेल्लो. राती वलतार स्कूटर रस्त्या भायर गेली आनी सेल्फ अपघातांत क्रिटिकल जखमी जाल्लो. बरोबरच्याकय मातसो मार लागला. ही चालू उरतली. एक तरणाटो आयज रातचो एक तेमकां खबर नासतलें टर्न इतलें चावपाचो म्हण ही डायरेक्ट हांगा दोडे व्हरून मारली. झाडां बी आपटून कितें एक्सपायर्ड जालो आसतलो. एकट्या मरण हांगाच आयिल्लें आसा आनी 2 इंजर्ड जाल्ले आसा. अशी जावची न्ही. हें टर्न हें पयलीं काडपाक जाय. करवें गांवडोंगरी काणकोण हांगा एक भयानक एक्सिडेंट जालो. ह्या शार्प टर्नाचेर चावडेवेल्यान 2 जाण भुरगे आपल्या एक फ्रेंडाक पावोवपाक गेल्ले. 2 मोटरसायकलीन गेल्ले ते. तेंचो फ्रेंड गांवडोंगरी रावता. तेका पावोवन हे मोटरसायकलीन येताले तेन्ना ह्या शार्प टर्नाचेर तेंची गाडी आउट ऑफ कंट्रोल गेली आनी गाडी हांगा आपटली आनीक पुंडलीक काकडे तेका 19 वर्साच्या ह्या भुरग्याक जाग्यारच मरण आयलें. दुसरी भुरगो तेजे बरोबर दुसरो भुरगो आशिल्लो तेका मायनर इंजरीज जाले आनी काणकोण हॉस्पिटलांत तेका शिफ्ट केलो. ह्या जाग्याचेर अरुंद रोड आसा आमी पळयता. अरुंद रोड आसा आनी ह्या पयलीं खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा. लोकांची थळावी लोकांची मागणी आसा की हें कट करचें आनी हांगाच्यान त्या कारणान विजिबिलिटी मेळटली. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. सरपंच कामां करिना, वर्क ऑर्डरीचेर सही मारिना असल्यांनी लोकांची कामां कशी जातलीं? गांव स्वयंपूर्ण कसो जातलो काय म्हूण तुवें पंचायतीचे विरोधी पॅनलांतल्या पंचांची BDO कागाळ. सरपंच सुलक्षा नायक म्हणटा सगळ्यांची कामां करता. सत्ताधारी विरोधी असलो खंय भेदभाव ना. आमी 3 मेंबर ऑपोजिशनान आसा आनी आमची स्वताचीच कामां जायना. आमच्या फायलींचेर सायनी मारिना सरपंच. आमकां कसलो भेदभाव करता. आमकां फंड पंचायत फंड सुद्दां डिस्ट्रिब्यूट करतना आमचे कडेन पार्शलिटी करता. आमकां डिस्ट्रिब्यूट करिना. बरें इतकी आसतना आतां पंचायत स्वयंपूर्ण कशी जातली? जर आमी मेंबर जर स्वयंपूर्ण ना जाल्यार आमी लोकांक कशें स्वयंपूर्ण करतले? आज एक्चुअली आमी BDOन कंप्लेंट दिल्ली हा सरपंचाची बिकॉज तिणेन म्हाजी बोर्डाची फायल आहा ती तेणी सायन करूंक ना वर्क ऑर्डर. हांवें एक्चुअली तिची फायल मंडे हाडून दिल्ली लास्ट मंडे बट तिणे ती सायन करूंक ना. आमी आमच्या घराक टायल्स घालना. ही लोकांची पेवर्साची फायल आहली. हेच्या फुडें आनी फायली आहात. क्रिमेटमाची फायल येतली. गटराची फायल येतली. जी मेन आहा तो तुटलो मोडला गटर. म्हाका फुडें आनीक ब्युटिफिकेशन येतलें. जर फायली सायनूच मारूंक ना जाल्यार म्हाका आमच्या वॉर्डाची प्रगती कशी जातली? तेणी म्हाज्या वॉर्डाचेर अशें एक काम केलां की जेतून म्हाका विश्वासान सुद्दां घेवंक ना आनी ज्या जाग्याचेर काम जातलें थंयसलो कॉन्ट्रॅक्टर येवन म्हाका सांगता की थंयसर आमी फातर भितर सामान बिमान उडयलां फाल्यांच्यान काम करता. हांवें म्हटलें खंयचें काम? तर म्हणपाक लागलो अशें ते आपणाक. म्हटलें तुका कोणी सांगला? तूं बंद दवर म्हटलें. ना आपणाक सरपंचान सांगला म्हणपाक लागलें. सरपंच म्हणटात ती भेदभाव करिना, सगळ्या वॉर्डांनी काम करता. हय म्हणल्यार तांकां आतां जी ते म्हणटा न्हू की हांवें बाबा कामां करूंक ना जावं सायन मारूंक ना तांकां मातशें प्रूफ करचां की बाबा हांवें कितें करूंक ना. कित्याक आयज पर्यंत हांवें सगळीं कामां 7 मेंबरांची केल्या आनी तूं आतां उदय आनी स्विटी म्हणटाय न्हू तांकां पंचायतीच्या आनी सगळ्या कामांक प्रॉब्लम आसा. प्रुडंटा खातीर मकबूल मागीमणी. सिंगल ड्वेलिंग वा पोन्ने लायसनाच्या रिन्युवलाक मंजुरी दिवंक मडगांव पालिकेक मेकळीक. PILाचेर हायकोर्टाचो निकाल. मात बहुमजली बांदकामाक लायसन दिवंक मेळचें ना म्हूण आदली तोंडी ऑर्द कायम. कोर्टान स्पश्ट केलें. मजगतीं SGPDA मार्केटांतले घाण उदक उक्ते सुवातेर शेतांत सोडपाचो प्रकार. SGPDA वांगडी सचिवाची कोर्टांत हजेरी. The High Court has now permitted the municipality to give construction licenses to single dwelling units. That means an individual house. It is being constructed by an individual. That permission the court has permitted to be granted by the municipality. Further, insofar as renewals of all the construction licenses are concerned, that has been permitted by the High Court.
As far as new permissions or new licenses for new multi-dwelling units or multi-storage building is concerned, so far High Court has not permitted. मजगती SGPDA मार्केटातले पेड्ड्यार उदक उक्त्या सुवातेर वा लागच्या शेतात पांथ वाठारात सोडटा म्हूण हायकोर्टात जनहीत याचिका पावल्या. कोर्टान SGPDA सदस्य सचिवाक फुडले सुनावणेक हजर रावपाची अर्ज काडल्या. The High Court has taken note of it. Notice has been issued to the South Goa Planning and Development Authority. So also notice has been issued to the Association of the Wholesale Vendors at SGPDA. The matter is kept now on 13th of October. In the meanwhile, the Pollution Control Board is supposed to give directions to SGPDA as far as this pollution that is being caused at this place of the fishing market at SGPDA. होलसेल फिश वेंडर संघटना चडशे फावट सोंपो दिना म्हूण सुमार 1 कोटी रुपयांची थकबाकी उरल्या म्हूण MMCन रिपोर्ट दिल्या उपरांत हायकोर्टान संघटनेक नोटीस काडल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पोन्ने गोंयांत शिमिटाच्या टाकयेंत पडून 5 वर्सांचो भुरगो सोंपलो. ओल्ड गोवा पुलिसेन लोकांच्या जिवाक धोको जावंक शकता म्हूण खबर आसतनाय टाकी धापूना म्हूण राजेश पटेल म्हणटा त्याच्या आड कल्पेबल होमिसायडाच्या गुन्यांवाचो FIR केला. तपास चल्ला. कुट्टी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाच्या 750 mm पायपलायनीचे अर्जंट रिपेर आशिल्ल्यान ह्या उदकाचेर निंबून आशिल्ल्या 7 मतदारसंघांनी 13 आनी 14 सप्टेंबराक उदका पुरवण सारखी आसची ना. PWDची नोटीस. फोंडे, मडकय, प्रियोड, शिरोडा, कुमारजुवा, सांतांद्रे मतदारसंघांत उसगांव गांजा पंचायत वाठार लागसारच्या गांवांनी उदका पुरवणीचेर परिणाम. वेर्णा कोमुंदादीच्या सुवातींत अतिक्रमण करून घर बांदलें ताका पोगो लागू जाता काय म्हणून आमदार आलेक्साचो आर्जीक प्रस्न. 40 वर्सां फाटीं तो खंय आमदार बसून नाशिल्लो. घर मोडला त्या फामिलींतलो दादलो घरकार गोंयकार न्ही म्हूण आलेक्स सांगता. फामिलीचो तेच सुवातेर घर जाय म्हणून तेम. खासदार सार्दिनाक वचून मेळ्ळी. पावसांत घर मोडलें म्हणून सार्दीन उलयला. आमकां फकत घर जाय, आमकां आनी कांयच नाका. घर जाय आमकां, तशेंच जाग जाय आमकां. रावलो तशें जाग जाय, थिंगाच जाय. सगळे आमगे रिकॉर्ड थिंगाची हा. आमगे हिंदू हांवें ताका कितेंच ना केला, आमचे जाती हाडला. डिमॉलिशनाचेर आर्जीन गोंयकार आनी भायले म्हूण राजकारण केल्ले. आलेक्सान ह्या प्रकरणाचेर आर्जीचेर फोग काडलो. And had they to come to me before this demolition, I would have definitely tried to have got the demolition postponed or delayed. There was a big hue and cry by various parties. I was happy because somebody even spoke of the Pogo bill, but the person did not say that the husband of this lady was a non-vote. So I do not know whether RG's Pogo bill was applicable to this particular family. But leave that aside. Humanity grounds, I believe it was wrong on the part of the Komda to have demolished the structure at this time of the year. 40 वर्स फाटी तिनी जोर तो गौर बांधिला. पयलो पावटी आमदार जाला in 1994. म्हणटकूच 40 वर्स फाटी हांव म्हणूंक शकना आसलो गौर बांद म्हणून तूं. खासदार सार्दिनाची सरकाराचेर टिका. जे भायली लोकांक मायग्रंटांनी येवन बांदलें तें म्हणूं जायना तुमच्यान. आनी आमची गोंयकार भाव भयण्यो दुर्बळ आहाय. 40 वर्स ती थिंग रावताय. हांव म्हणना ताका मेथड आहा मोडपाक कोरपाक, पूण नॉट ओवरनायट. देखून हांव सरकाराक उलो मारतां केलां तें तुमी काडीच ना म्हूण दाखयलां. एक पॉयंट एकदम आयकलो तें दूख भोगलें आनी हांवूय तुमकां सांगता कितें म्हज्यान करून जाता तें करतो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी भीमा पाटील. गोवा प्रो लिगांत चर्चिल ब्रदर्स आड स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा हाय प्रोफायल मॅच 1-1 ड्रॉ उरली. धुळेर ग्राउंडार जाल्ले मॅचीत दोगांनी आक्रमक खेळ केलो. निमाणे मॅच ड्रॉ. चर्चिल ब्रदर्स 5 पॉयंटां सयत चवथे जाल्यार स्पोर्टिंग 4 पॉयंटां सयत 5वे सुवातेर पावले. आज गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब आड पणजी फुटबॉलर्स. आज जाल्ले गोवा प्रो लिगीन चर्चिल ब्रदर्स वर्सेस स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा यांचे मदीं आशिल्ली आयची गेम आशिल्ली ती रावंड 3ची तिसरी गेम आशिल्ली आनी आयची गेम ही ड्रॉ जाल्ली आसा. सो दोनूय टिमीक एक पॉयंट गावल्लो आसा. अशें करून फाल्यां जी गेम जातली ती जातली धुळे स्टेडियमाची 4. फाल्यां जी गेम जातली ती जातली धुळे स्टेडियमाची 4 वरांचेर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें कर.